1 Samuel chapter 9. सावलू आणि ताच्या बापायचीं गाडवां. बेजमीचे कुलयेंत किश नांवाचो एक मनीस आसलो. तो अबिएलाचो पूत. अबिएल झेरोराचो, झेरोर बेक्तोराताचो, बेक्तोरात आफियाचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. किश नीज बेर्मिलो आनी गिरेस मनीस आसलो. ताका साऊल नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच, सगळ्या इस्रायलितां मदें ताचेवन सोबीत आनीक कोणूच नासलो. आनी हेर सगळीं उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावतालीं. किशाचीं, सावलाच्या बापायचीं थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किशान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बरोबर एक चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रायमाचे दोंगर उतरून ते शालिसाच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत शालिमाच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजमीच्याय गांवांत गेले आनी थंय बी तीं तांकां सांपडूंक नात. जेन्ना ते जुफाच्या गांवांत पावले, तेन्ना सावलून आपल्या चाकराक म्हणलें, आमी परत घरा वचूया. बापूय घडये गाडवांचें चिंतालो तें सोडून आमी खंय पावल्यात काय म्हूण हुस्को करीत. चाकरान जापाप दिलो, राव, ह्या शारांत एक भाग्यवंत मनीस जियेता, ताका सगोट मान दितात, कित्याक तो जो कितें सांगता तें सगळें सत जाता. आमी ताचे सोशें वचूया. आमची गाडवां खंय मेळटलीं तें घडयेक तो आमकां सांगत. जर आमी ताचे सोशें वचून जाल्यार आमी ताका कितें दितले? सावलून विचारलें, आमच्या आयदनांनी आनीक जेवण उरूंक ना, आनी देवाच्या मनशाक भेटोवंक आमचे कडेन कसलेंच दान ना. चाकरान जापाप दिलो, म्हजे कडेन धाकटो एक रुपयाचो नाणो आसा. आमचीं गाडवां खंय मेळटलीं तें सांगूंक म्हज्यान तो देवाच्या मनशाक दिवं येता. आदल्या काळार इस्रायलांत कोणूय देवाची बूद घेवंक वेचो आसलो तेन्ना तो म्हणटालो, चल, आमी भाकणारा सोशें वचूया, कित्याक त्या काळार आतां प्रवादी म्हणटात ताका भाकणार म्हणटाले. सावलून आपल्या चाकराक म्हणलें, बरें आसा, चलया. म्हणटच ते देवाचो मनीस आसलो त्या शारांत गेले. सावलू सामुएलाक भेटता. ते दोंगरा वाटेंतल्यान सरून शारांत वचपाचे वाटेक आसले तेन्ना तांकां उदक व्हरूंक आयलोलीं थोडीं चेडवां मेळ्ळीं. तांणी त्या चेडवांक विचारलें, भाकणार हांगा आसा? चेडवांनी तांकां जबाब दिवन म्हणलें, ओय, हो पळय, तो तुमचे मुखार आसा. तो आयज शारांत आयला. वेळ इबाडी नाकात, कित्याक हांगाचो लोक दोंगरायले वेदीचेर एक बलिदान भेटोवंक सोदता. तुमी शारांत पावताच पवित्र जाग्यार तो जेवणाक वेचे आदीं तुमकां मेळटलो, कित्याक ताणें बलिदानाचेर आशिर्वाद घालत्या शिवाय लोक जेवचो ना. त्या उपरांत आपयल्यान तीं जेवतलीं म्हणटच चलात, कित्याक ह्या वेळार तो तुमकां मेळटलो. म्हणटच सौल आनी ताचो चाकर शारांत गेले आनी ते भितर सोदताले तेन्नाच बलिदानाच्या जाग्यार वचपाचे वाटेक आसलेलो सामुएल तांकां दिसलो. साऊल येवच्या आदल्या दिसा सर्वेस्परान सामुएलाक सांगलोलें, फाल्यां ह्याच वेळाच्या सुमाराक हांव बेंजामीच्या कुलांतल्या एका मनशाक धाडटलों. इस्रायल म्हजे पोरजेचो चलयणार कसो ताका माग. आनी तो पोरजे मुखार फिलिस्तेवकारांच्या चोपक्यांतली वाटायतलो, कित्याक हांवें म्हजे पोरजेचे विलाप आयकल्यात आनी तांचे वळवळेय पळयल्यात. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरजे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवंट्याशीन पावतोच सावलून सामुएला बोगलेक येवन म्हणलें, भागणार खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात? सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो,
म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आयज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलों आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलों. हांव जाणो 3 दीस जाले तुमचीं गाडवां सांडलोलीं आसात. तुमी दास्त्यो काडची गरज ना, तीं मेळ्ळीं. पूण कोण तो जाची इस्रायल पोजेक धाकटीन गरज आसा? तो तूं आनी तुज्या बापायचें कुटूंब. सावलून जबाब दिलो, हांव बेंजामिनाच्या कुलांत जल्मलां. इस्रायल पोरजे मोदें एक धाकटेंच शें कूल तें, आनी म्हजें कुटूंब जाल्यार आमच्या कुलांत सारकेंच उण्या मोटवाचें. तर म्हजे कडेन तूं हे भाशेन कित्याक उलयताय? सामुएलान सावलूक आनी ताच्या चाकराक जेवणा वसऱ्यांत व्हेले. सुमार 30 जाण सोयरे बसून आसले आनी तांकां मानाच्या जाग्यार बसयले. सामुएलान रांदप्याक सांगलें, हांवें कुशीन दवर म्हूण सांगून तुका मासाचो कुडको दिल्लो, तो हांगा हाड. तो रांदप्यान तो विंचून काडलोलो जांगळाचो कुडको हाडलो आनी सावलू सामकार दवरलो. सामुएलान म्हणलें, पळय, हो आसा मासाचो कुडको, तो तुज्या पासत दवरलोलो. तो खा, हांवें तो तुका सांबाळून दवरलोलो. त्या दिसा सामुएला बरोबर सावलून तो खालो. जेन्ना ते बलिदानाच्या जाग्यार थावन शारांत आयले तेन्ना तांणी सावलूक वयर पाटोसार बिशाणें केलें आनी थंय न्हिदलो. सावलूची मागणी. सामुएलान सकाळीं फुडें पाटोसार वचून सावलूक जापायलो. उठ, आतां हांव तुका तुजे वाटेन वचूंक धाडटलों. साऊल उठलो. तो आनी सामुएल दोगूय भायर गेले. जेन्ना ते शाराचे देगेक पावलोले तेन्ना सामुएलान सावलूक सांगलें, तुज्या चाकराक मातसो फुडें वच म्हूण सांग. चाकर गेलो. तेन्ना सामुएलान सुरू केलें, सर्वेस्पराचें उतर तुका कळीत करचे खातीर थोडो वेळ हांगा राव. देवाचें उतर हें.